The recent incident that took place in a hospital in Chikari, the government hospital, where an innocent 6-year-old child, girl child moreover, died, which is being reported due to negligence. And this is a charge from the near and dear ones of this little girl. Now this negligence is not something very new. And under the present regime, was सरकाराच्या अंडर कितलेशेच नेग्लिजन्स जातात. कोण पॉप मारतात, कोण उगी सोसतात, भोगतात आणि उगी घरा वयतात आपले डेड बॉडी घेऊन. आता इथून एक जालो that the girl child comes from a migrant family. Now the issue here is not whether you are migrant, you are Goan or non-Goan. You are a human being, a creation of God, and every life is important, especially to its near and dear ones. Now being a migrant, everyone knows that the Panchayat minister survives on migrant voters. Migrant voteraच्या मताचेर तो जिखता. आणि तेका लागून ताणें एक ड्रामा केला, नाटक केला. हात जोडून तो हेल्थ मिनिस्टर कडेन मागता, सुविधा वाडय, गिव अस मोर स्टाफ, इम्प्रूव द क्वॉलिटी. हे तुका आतां कळलें हें कमी आहा म्हणीचो. तूं मिनिस्टर आहाय मरे कॅबिनेटान, दॅर इज कॅबिनेट कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि तूं आतां मागताय आनी ते चेडू गेले पळय तेंचें कितें? तेचेर कांय उलयनाय तूं? हें नाटक ते मायग्रंट वोटर दाखोवंक पळय तुमकां लागून हांव भीक पासून मागता म्हणून. ही सगळीं नाटकां. मॉबिन गुडिनो जरी तर खरेंच ताका दिसता हो अन्याय जाला म्हणून ह्या भुरग्याचेर त्या फॅमिलीचेर, जाल्यार ताबडतोब सीएमाक सांगूंक जावो विश्वजिताक पयलो काड आनी उडय म्हणून, नाल्यार आपणें राजिनामा दिवंक जाय. नाटकां बंद कर आनी लोकांची सुविधाय लागून ह्या सरकारान वावरचें, हें म्हाजें मागणें सीएमा कडेन. थँक्यू.